A2. Tukana vartela sumia, tuka din vastela dariya. महिमा तुझी देखली, वरती दया भोगली, काळसंता अर्घा दिता. तुकाना वाटेला सोमिया, तुका दिन वाचलेला दरिया. महिमा तुझी देखली, भेटीताही बरे, मानून घे मन पोराता. मुगजनो आईच्या या मिसाक ते सवा अर्गामी स्थिता अमित डायना डिसोजा बंडवड देवादीन विक्टर पिरेरा अचत मॅग मिस्थिता जेकब पिरेरा देवादीन लीला आणि तिंगलाया अचत मॅग मिस्थिता ललिता एस तिंगलाया थाने देवादीन प्रमोद फोकियल अचत मॅग मिस्थिता संगीता आणि कुटम देवादीन जेकब डिसोजा अचत मॅग मिस्थिता जिसिंता डिसोजा देवादीन जेकब डिसोजाच्या आत्म्याक मिस्थिता जॉयलिन डिकोना UK देवादीन सेलिन जॉन आणि ग्रेसी डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्थिता प्रवीण डिसोजा आणि कुटुंब बँगलोर देवादीन कुटुंबांतल्या सरिल्ल्या पुलगतींतल्या आत्म्याक मिस्थिता सविता उच्चोडी पुलगतींतल्या आत्म्याक मिस्थिता जेस्सी नेल्ली डिसोजा कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर सन्यांक मिस्थिता सनी पिंटो काशिया ह्या सर्व ते सवां बसत हे मिस्ताचें बलिदान देवाक आमी भेटोवन दिता. आज आसरेच्या निवास्यांक सकाळीं जी ब्रेकफास्ट दिल्या रेबेक्का रेबेल्लो आनी जेसन फेर्नांडीस तांच्या काजाराच्या पयल्या वर्साच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार हांगा आमी शुभाशय पाठयता आनी तांकां बरें काजारी जिवीत सर्वेस्पराच्या आशिर्वादांनी बरयले मागता. तशेंच संजेची काफी पुळार दिल्या इग्नेशियस सिंथिया लसरादो बिकर्नगड्डे ह्या दानींचो आमी उपकार बावडता आनी संत आंतोनीची मजत तांचेर ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचेर मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त देई मोगाळ भवन आनी भणीनो आज जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब आचरण आमी करता. जेजूचे पवित्र नांव आमकां सडवण दिवचें नांव ताच्या नांवा शिवाय दुसऱ्या नांवान ह्या संवसारान दिल्लें खंयचेंय नांव ना म्हूण देवाचें उतर आमकां कळीत करता. तर देवाच्या पवित्र नांवाक मान बगोवन आमी आमचें सगळें जिवीत आमच्या कुटांब समर्पण करया. हें पवित्र बलिदान सुमयेचे नांवी देवाक आमी समर्पण करच्याक एक घडीभर मौन रवया, पातकांची दूख धरया, देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बोव बडिनो उजगण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोव बडिनो
म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia kakutka, Soumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Soumia kakutka, Soumia kakutka. प्रार्थूया. प्रितेच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वसतां. ह्या जिवितान ताची गोडसाण साकून धादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो देव नितीवन म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातयल्याव तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतयल्याव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातयल्याव म्हूण जाणाव. ताचे तें अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हणल्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे तें कसलेंच पाताक ना. ताचे सवे जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. पातकाक ताची वळखी ना. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीमेर शेकान शेक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हर्चिया. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. किन्नरी हाती घेवन गितां गाया. विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पराक रायाक जैत म्हणा. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia.
मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. आपणाक स्विकार करतेल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावची हाक ताणें दिलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळयोवन जुवावन म्हळे, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हणजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशान. तो कोण म्हण हांवूच नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ही साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्रत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हण हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय. तो सुपवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होस्सू देवाचो पूत म्हण हांव साक्ष दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र नांवाची परब आचरण करता. जेजूचे नांव तें पवित्र नांव. जेजूचें नांव तो जल्मोच्या आदींच आंज पडव्यान दिल्लें. लुकाचो 1 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य तें आमकां सुवार्तेन उल्लेख केला. आनी तें जेजूचें नांव सर्व नांवां प्रास उत्तम, श्रेष्ठ आनी उन्नत नांव. तर जेजूच्या नांवान आमी केन्ना बापा लागीं मागता तो बळ तो आमकां यथेश्ट मापान दितलो म्हण सोम्यानच आमकां सांगला. म्हजे नांवी तुमी कितेंय मागशे जाल्यार सर्गी आसा तो म्हजो बाप तुमकां यथेश्ट मापान दितलो. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 9 आनी 10 वाक्य म्हणटा, जेजूच्या नांवाक भागवता हरी एक दिंबी सर्गी, संवसारी आनी पाताळी. कित्याक जेजूचें तें पवित्र नांव आमकां सडवण दिता. पळया, जेजूक आनी ताच्या नांवाक देवसार भियेतले आनी खाल जातले. जेजू नाझारेना, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय म्हण सवाल करूंक लागले आनी ते ताचे तावन ते पळोवन गेले. जेजूच्या नांवाक मान बगोवन पाऊलान ताची सुवार्ता सगळ्यांनींतल्यान परगडली आनी तेच जेजूच्या नांवान पाऊल बरें करीत गेलो. शिसांनी तेच जेजूच्या नांवान मागलें, देवसार धांवडायलें आनी देवाचें राज तांणी बांदून हाडलें. आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक मान दिवन हें फेस्त आचरण करतना ताच्या नांवांत आसा दैवीक बळ, अधिकार, पदवी आनी महिमा. आनी हो अधिकार जावन आसा आमकां पदकां दावन सुटका दिवची, भियेतावन सुटका दिवची आनी वायट सक्तेतावन आमकां मेकळे करची. पेद्रोन जेजूचें नांव काडन तोंट्याक गूण केलें. रुपया आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान
उठ आणि सल. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 6 आमकां हे देवाचें उतर पेद्रून जेजूच्या नांवान तोंड्याक गूण केल्लें आमकां कळीत करता. घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 म्हणटा, आमची कुटुंबां सर्गी आनी संवसारी आपले नांव ताचे तावनूच घेतात. धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तक वाक्य अध्याय 4 वाक्य 12 म्हणटा, जेजूच्या नांवा शिवाय खंयच्याय दुसऱ्या नांवांत सोडवण ना. तर आज आमी ह्या जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक मान करतना आमची कुटुंबां जेजूच्या पवित्र नांवाक समर्पण करया. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी आपलें नांव ताचे दावन घेता. तर आज आमी जेजूच्या पवित्र नांवान आमी सांगता आयलेलीं आमकां हर एकल्यांक की त्याच त्रिएक देवाच्या नांवान पवित्र स्नान दिलां. आनी हेचे पयलें वाचप आमकां सांगता, आमी हर एकलीं जेजूच्या मुखांत जेजूच्या नांवान देवान विंचून काडलेलीं ताची मोगाची भुरगीं. तर असलें बाग फोव केल्ल्या देवाक दिन वसून आयचो दीस आनी आमचें सगळें जिवीत जेजूच्या पवित्र नांवाक समर्पण दिवया आनी तो आमकां आशिर्वादांनी भरूं. आमेन. C52. लोकवांसो मागणाया स्वीकार कर बाबा. वाळंतकाचो हाडमायला स्वीकार कर बाबा. आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बाबा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ गाता. स्वीकार कर काणीक ही आसलो. votamचे कृपेशिवर दैविक देणी सर्गीची. म्हजे भोव भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक मान दिवन आमी भेटोवचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात आसले जावं म्हण मागात. हे तुम्ही स्वातंत्र्य बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमची नक्की पैसे बिचारतात सविस्पर म्हणून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेजू वरवीं उगडाप जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय. जो काळा आदीत हांव तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देवसैमान तुजे सारको महिमेवंत कोणाकच दिश्टीक पडनातलो. आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदें तो दिश्टीक पडलो. पडलेली रचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका संपूर्ण कायेन एकठांवंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक सुखाच्या राजान पावोंक सर्गार्तांव जेजू आयला देवून. देखून सर्गेंच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. बापा करूच तुम पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसोंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुफतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भवडता सोगोड परगटुया. तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पीठ पौल सलान आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परसळीत मुका मळपणे फोव कर आम्हा सुमेस्तंची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाची माय संगती भगवंत जुझे ती सपोती भगवंत अंतोन भगवंत धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक जेजून आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आपल्या बापाची भुरगीं केलें हसमुगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घालता तें प्रार्थन आज जोडून एकवटी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षयता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली अनवरांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नदरेक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतली वाटय सुमिये जेजू क्रिस्ता शांतीच्या दातारा तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं त्या सुमयाची शांती एकामेका वांटून घेयात क्रिस्ताची शांती संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतेले शांती आमकां शांती हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स हातून वांटो घेवंक जेजू आमकां आपयता बोवार्थान फुडें सरुया आमी सुभागी सुमिया म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या भुखे नामी आयल्या तुझे कान दे आमकां उडो सरकी सोदी सोम्या आमकां माय
सुटीच्या दिसा यात्रिक आम्ही सर जाऊन आसा बसायला गावात पयण करता तुझ्या आदारान पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिक आम्ही सर जाऊन आसा बसायला गावात पयण करता तुझ्या आदारान पातयेता तुझी ससाय मागता Somia आम्ही समेस्तकला दितो विशेव आमकां कष्टोन सर्वोन गेल्याव आसता लाभय शांती आता यात्रिक आम्ही सर जावन आसा बसायला गावात पयण करता तुझ्या आदारान पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिक आम्ही सर जावन आसा बसायला गावात पयण करता तुझ्या आदारान पातयेता तुझी ससाय मागता आम्हा मनशांक सडवण दिवच्याक जेजूच्या नांवा शिवाय ह्या संवसारान दिल्ले दुसरे खंयचेय नांव ना. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सर्वे आसो. सर्व पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पात्या उजवणेच्या मोगान सगळेच लासच्या
वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळचा सकाळची बैठवणी येजूच्या देविकाळचा आईच्या दिवसाची सर्वची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून आणि अल्तरीच्या पवित्र सक्रामेंता तो दुकास कलनसना बेटोंच्या सुमेस्तिर बसो मग ओंकार मरेशा कातवन कलजा मरिफा हाव दुका बेटा प्रत्येक जाऊन मागण्याच्या बसले बसो आणि बापसाहेब आणि ह्या महिन्यात दाखवून दिले हृदय बसो हे सर हाव तुका बेटा सर तुझे बसो येजूच्या पवित्र कालचा येजूच्या देव कालचा तुझे राजीव आईच्या दिवसाच्या माझ्या मागण्या आणि बऱ्या करण्यात मेलची सहशिक्षा माफी जोडो हाव खुशी वर्था सुम्या जेसू तुझ्या बोदेवी कालचा ससाय राखम शाबो भगवान पाप साहेबाक जातो तका उजवाड गटायने बुसावन मुझ्या देवा मुझ्या सेबा हाव तुझ्या पायांक पडता हाव तुका अर्घ दिता अंतस्करी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रुसलोय म्हूण निस्किर्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सेबा म्हजो आत्मो म्हजी कोड तुज्या हातान दिता म्हजी जितना म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या वडा मना म्हज्या पत्कांच्या बारीपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी सुमेस पत्का म्हज्या पत्क्याची गाकुळ कर देवा पवित्र आत्म्या दिसेबा तुझी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें परणा जावच्या तुजे उपदेश सांबाळो मुझे कायदे पाळो मुझे पत्क्याची काकुळट कर म्हाका पत्क्याक बक्षी भरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एखाद्या वाटेत एक जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हणून हांव ते सत म्हणटा तुजो दैविक पद मनीस जालो आणि आमच्या पत्का खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आणि कॅथोलिक पवित्र सभा शिकयता ही सैव सता हांव सत म्हणटा आणि उसारता कित्याक तू ससनीक सत आनी जन्माय आणि तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटवून फडनाय त्या बवर्तान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन भरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्क्यांचे बक्षणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जोडटलो म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाल आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या भरोशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तू प्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेलासोय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो आबरमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरता आनी ती काटालता कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण सर करून तुका भोव बऱ्या आनी सैरवस्तू प्रासर मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार फाता करिना म्हूण आनी पत्कांचे समय सुकयतलो म्हूण ती निश्चय करता आमेन आमोरी सोम्याच्या बोड्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर विनंती गर्भेस्त झाली नमान मध्ये एक रुपयान भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमो पप्प्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आपले सुमेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे जते नमान मध्ये एक रुपयान भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमो पप्प्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आणि देवासोबत मनीस झालो आमच्या मध्येंची आलो नमान मध्ये एक रुपयान भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अमो पप्प्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार भगवंती देवाची मे आम्हा बसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जावच्या खातीर प्रार्थया येसम्या बऱ्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापान घेतले आम्ही जाण जाल्या ताच्या कष्टाने कष्ट वरवीं जीवनपणाच्या आनंदा कमी पोवशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्याच क्रिस्तांच्या सम्या मरिफात आमेन
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वता आमेन. दवा गला देवाच्या बडव्या बडव्या मुझे आमच्या रखण्या राखण्या, सृगींच्या दयान मका दिला आहे तुझ्या तुझा ताब्यात, बेन मुझे तुझी मोदूस मोदूस वाढाय वाढाय मका राखण संभाळ आणि सलाई. सलाई. आमेन. आमेन. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां भगवान खुर्साचे कुरवे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.